येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेपळ्याचे हेडलाईन्स. दक्षिण गोयचे कोलवा पुलीस स्टेशनाची जाल्या अवतिकाय. पुराय पुलीस स्टेशन मोडके अवस्थेत. हे कड्डम इमारतीपासून पुलिसांक राखतलो कोण? थळाव्यांक सतायता प्रश्न. कितलीशीच वर्सां जाली कुचेली वाठारात व्हांवता सैमीक झर. पूण आता हे झरीत पळोवपाक मेळटा कोयराच्यो राशी. संबंधीत अधिकाऱ्यांची चल्ल्या आडनदर, म्हणटात थळावे. आयएमडीन शुक्रार मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. गडगड, खर वारे आनी वीज पडपाची शक्यताय. लोकांनी घेवची जतनाय. हवामान खात्याचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयचो कोलवा दर्यादेग बरोच फामाद. पूण हांगासर आशिल्ले पुलीस स्टेशन सध्या पेजेक रडटा अशी अवतिकाय जाल्या. पुलीस स्टेशन स्वयंपूर्ण आसा पूण वेगळ्या अर्थान. कितें ना अशें ना, सगळें आसा पूण मोडके अवस्थेत. पावसात तर पुराय पुलीस स्टेशन गळटा खंय. पुलीस लोकांची राखण करता पूण आता हे कड्डम इमारतीपासून पुलिसांक कोण राखतलो हो एक मोठो प्रश्न. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता आमी आसात ते आज कोलवा पुलीस स्टेशनार आसात आनी ह्या कोलवा पुलीस स्टेशनाची जी परिस्थिती आसा हे आज तुमकां आमी दाखयतात. हे जे कोलवाचे पुलीस स्टेशन आसा हे व्हडले पुलीस स्टेशन आसा आनी ह्या पुलीस स्टेशनाक सांगपा म्हणल्यार आजुनूय स्टाफ म्हण तो कमी आसा. आज न्यू रिक्रूट केल्ले PSI हे हांगा पावले कडेन आसात. त्याच बरोबर हवालदार जे 14 सुमार हवालदार असले हितूंतले 13 हवालदार ना, फक्त 2 जाण हवालदार हांगा काम करतात. त्याच बरोबर PC आसा, हे PC कमी आसात. ह्या PCची गरज आसा ह्या पुलीस स्टेशन. कित्याक हे पुलीस स्टेशन जे आसा हे चड कोस्टल बेल्टा लागता आनी आख्ख्या बिचीस असतात आनी टुरिस्ट आनी त्याच बरोबर जे डेलिगेट आसात हे सगळ्या ह्या पुलीस स्टेशनाक चड लागतात कोलवाच्या. म्हणटकीर हांगा लोकांनी सांगून सुद्दां कितलीशीं वर्सां जाले लोक डिमांड करतात की हे पुलीस स्टेशन सारकी जावच म्हणून. पूण हांगा हे सारकी जावपाचें नाव म्हण तें सरकार घेतना. सरकाराक खबर आसा काय कितें म्हण तेंय खबर ना की हें पुलीस स्टेशन अशें आसा म्हणून. हेजे खातीर आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की सरकारान हें बेगीच्या बेगीन हें पुलीस स्टेशन आसा हें सारकें करचें. कित्याक हांगा ज्यो फायली आसात, ज्यो कागदपत्र आसा ही भायर उरतात आनी ही पावस झडटर एक उदक गळटा आनी सगळें उदक जें आसा ह्या पेपरार वयता आनी हे पेपर पिड्ड्यार जाता. मागीर सोदपाचें कोणें आनी कशें सोदतले पिड्ड्यार जातरेक. मागीर खंय तरी तांकां मेमो इश्यू जाता आनी ह्या मेमो खातीर तेंचेय खंय तरी जे प्रमोशन आसा आनी कितें आसा हें उरता. पूण हेजी दखल सरकारान घेवपाक जाय आसता. सरकारा कडेन कोलवाक कितलोसो जागो आसा, हो जागो तेणी दिवन बरी पुलीस स्टेशन बांदपाची गरज आसा. पूण सरकार हें करपाक कित्याक सोदना म्हण तें कळना. म्हणून लोकांनी आज मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन कोलवा पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरे तरेन जावचें, बरें जावचें. कित्याक हांगा स्टाफ वाडलो जाल्यार हांगा रावपाक जागो ना. 4 बेडी आसात. ह्या 4 बेडीचेर कितले पुलीस आपल्याले रेस्ट घेता तें पळोवचें. म्हणूनच हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन हें पुलीस स्टेशन जें आसा हें बरें जावचें आनी ह्या पुलिसेक रिलीफ दिवचो म्हणून आसा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर. परिस्थिती म्हणजे त्याची परिस्थिती सारकी बॅड आहा. आतां मातशें तरी पुलीस स्टेशन म्हणटरी बरें तांकां एकोमोडेशन बी बरें आसपाक जाय. कित्याक तेय लोकांक सर्वीस दितात. पण सद्याक किचन बसून तेंचें सारकें ना. सो हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता आमच्या CM कडेन मिन्स तांकां बरे भाशेन रावपाक वो तांगे किचन बसून जेवणाचें सगळें कितें आहा तें बरे भाशेन तांकां रिपेर करून एक बरो लुगार एकोमोडेशन तांकां बरें दिवचें. कित्याक तेय आमकां लोकांकूय बरी सर्वीस दितात. ना न्हू बरी सर्वीस दितात ते आहा देखून आतां आमी पुलीस स्टेशनार बी वयताय आमची कंप्लेंट्स घेवन लोकल्सांच्यो कंप्लेंट. सो तेय आमकां सांगताय सरपंच हें ना तें ना तें ना. सो ही बारीक गोश्ट कितें आहा दिवपाक जाय तें जायच न्हू ती सर्वीस गव्हर्मेंटान.
सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तेंगेलें स्पेस आहा ती बरी रिपेर करची आनी बरी कोण साफ सफाई करची. सध्या ते भाड्याची हितून रावतात हय भाड्याचे हितून पण रावतात. हांगा सरकाराला कितली जमीन आसा न्हू ते सातारा ट्युरिझमाक पसून तांचे कितले लुकार आहाय वायट केल्लो थिंगा पसून तेमी कितें काडून एक बांदून दिल्या दिल्ले जाता. तेय मागीर बरे कोण तेय हुशार रावन लोकांक बरी सर्वीस दितले. हे सगळे कामां तांकां बरी आडखड जाता कित्याक तेंचे न्हिदपाचे पसून लुकार सारको ना न्हू. 4 बेडे आसात. हय 4 बेड आसा आनी ते कितले कंप्लेन पसून दिवपाक गेल्या पसून सारकें की भितर सप्ता आसतना पसून बरें येना तेंचे. कोलवा पुलीस स्टेशन पडे आहा न्हू ते सारखे कंडिशन वर्स्ट जाल्ले आहा. ताका रावपा सुद्दां तूं पळोवन गेल्यार न्हू सारखे एक मनशाक न्हू एक जनवराक कसो तो जागोच दिसता. हांव गव्हर्मेंटाक एक अपील करता की तांणी जात तितले बेगीन हांकां बरी एक वेवस्था दिवची. कित्याक पुलीस म्हणजे एक सेवा दिता, एक सोशल सेवा दिता, एक प्रोटेक्टीव सेवा दिता. जरी तर ह्या मनशाक आमी तर बरी सेवा दिना जाल्यार आमची ते सेवा कशी दितले हो एक मोठो विचार आसा. आनी एव्हरी इयर हांव तोच चयता की हांगासर पुलीस स्टेशन बांदता कितलो जागो आहा गव्हर्मेंटाचो तांतलो एक थोडोसो काडून तांकां दिवचो अशी म्हजी मागणी आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयान नवो एंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट मशीन सुरू केला. हे मशीन खास करून अल्सर जाल्ल्या दुयेंती खातीर आसा. ही सर्जरी आदले सर्जरी पासून बरी आनी त्रासमुक्त आसा. 4 दीस जाला हो विभाग सुरू जावन. सध्या 24 दुयेंतींचेर उपचार जाला. गोंयांत हो उपचार फुकट आसा अशी माहिती गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हाणें दिली. पळयात. College. Now this press briefing is to announce a new facility which is a cutting edge technology in the treatment of varicose veins which has been started in Goa Medical College, and with me I have Dr. Pawan Kumar, who is an expert interventional radiologist, and also ulcers. The varicose ulcers are the wounds which do not heal. The earlier treatment for this means, or all these days what we were following is to ligate the incompetent valve. So there is something called as a valve ligation surgery. A little bit painful. So now what we have done is we have introduced a machine which is called as endovenous laser treatment machine. Now this machine you can use through a small hole of 2 millimeters in the vein. The advantage here is there is no big surgery, there is no cut that is given, and the patient can resume the work next day. So we wanted to announce this state of art treatment varicose vein because there are many patients in state of Goa who are waiting for this treatment. Ulcers do not heal on their own and it is really difficult to treat this ulcer. So once you now do endovenous laser therapy, these ulcers will heal very fast, and then patients, the blood which gets collected in this venous system, it becomes kind of a stasis and does not go into circulation, it will go back into circulation. So there are many advantages of this, and I feel that Government of Goa has given us this machine. The Minister of Health said that you go ahead, start this unit, and we started this unit just 3-4 days back, and we have already treated about 24 patients and they are happy about it. असे कितले पेशंट तुमच्याकडे आहेत कधी येईल? This incidence is almost 20 to 25%. म्हणजे आमच्या ओपीडी दिसाक काय ना म्हटल्यार म्हज्याच ओपीडी ऑर्थोपेडिक ओपीडीची काय ना म्हटल्यार म्हाका 500 तरी पेशंट येता आउट ऑफ 35-40. My own OPD, actually varicose veins is treated in general surgery OPD. But sometimes they feel that shir dukta म्हटल्यार ऑर्थोपेडिकाक दाखोवपाची. So it is so high incidence, and it is not only the incidence that bothers us. What bothers, till date there was no proper. Thirdly, patient used to be away from the job. Now here, if you do a endovascular laser, patient can join the duties immediately next. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आणि भक्ती पेबाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कितलीशीच वर्सां जाली कुचेले वाठारात सैमीक झर व्हांवता. ही झर वाठारांतल्या लोकांची तान भागयता. पूण आतां हे झरीत कोयराचे राशी पळोवपाक मेळटा. कुचेले झरीक केन्ना न्याय मेळटलो आनी ती केन्ना घसघसून व्हांवतली, लोक केन्ना धादोशी जातलो, हे एक आतां मोठें कुवाडें जावन रावला. पळयात कुचेले झरीची काणी सांगता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. गोंय राज्यात खुबश्यो झरी आसात पण त्यो कोणूच मेंटेन करिनात. तशेंच कुचेले वाठारांतूय पयलींची एक झर आसा आनी आयज जर ह्या झरीची आमी अवतिकाय जर पळयशात जाल्यार ती एकदम पिड्ड्यार आसा. लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. कितलीशींच वर्सां पयलींची ही झर कोणी तरी आयज मेंटेन करपाक जाय आशिल्ली. थळाव्यांची इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी झर आसा कुचेलची ती रिनोवेट करपाक जाय. आयज जर आमी हांगासरलो परिसर पळयशात जाल्यार तो एकदम निसर्गीक आसा पण लोकांनी हांगा इतली घाण केल्लेली आसा की हांगा पळोवपाक न्हू 2 मिनटां रावपाक सुद्दां मेळना. हांगासरले लोक जे आसा झरीतले उदक पयलीं पिवपाक वापरताले, तशेंच लोक हांगा येवन न्हाताले आनी गरमेच्या दिसांनी लोक हांगा न्हावपाक येताले. लोक हांगा कपडे धुतात. पूण आयज जर आमी ह्या झरीचेर पळयशात जाल्यार इतली घाण पळोवपाक मेळटा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही जी झर आसा ही बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय आनी जे झरीचे नैसर्गीक रूप आसा ते परत हाडपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. उदकाक लागून भिवपाची गरज ना. बेमोसम पावसाक लागून ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाच्या उदकाची पातळी वाडला. देखून ह्या वर्सा उदकाचो उणाव जावचो ना खंय अशें ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाचो एई जयवंत प्रभून सांगला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज आमी ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाचेर आसा आनी आजचे लेवल जे आसा 4.25 आसा. हाजे पयलीं जे लेवल जाल्ले ते 3.2 पर्यंत जाल्ले आसले. आतां उदकाची पातळी जी वाडलेली आसा आनी उदक भरपूर दिसता आनी इंजिनियर जे तांचे जयंत जो इंजिनियर आसा ताचे म्हणणे प्रमाणे आतां उदकाची पातळी खूब वाडलेली आसा आनी हाजे परत वाडपाची आसा. कित्याक उदक मदीं पावस पडलो आनी ते वाडलेले आसा. तशेंच जे बंधारा जे आसा 17 बंधारे आहा, 17 बंधाराचे अर्द बंधारे सोडलेले आसा. तरी आसतना उदक खूब आसा. पिडसांतल्यान उदक काडटात. इवन जे साळावलीचें उदक आसा तेंय येता, हेवडेच्यान उदक येता. म्हणटकीर जे उदकाची पातळी आहा ती खूब वाडलेली आसा. ह्या वर्साक उदकाचे प्रॉब्लम कांय जावचे ना अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी लोकांनी उदक वेस्ट करची न्हू अशेंय तांणी अपील केल्लें आसा. उदकाचो उणाव जावचो ना पूण उदक आसा म्हूण उदकाचो इबाड करूं नाकात ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाच्या एईन लोकांक सुचयला. उदकाची परिस्थिती खरेंच खूब बरी आसा आतां. आयची लेवल जर पळयली जाल्यार इट इज 4.25 मिटर्स आनी ह्या सिजनान आमची 3 मिटर्स उदक सकयल गेली. पूण लास्ट मे बी 1.5 मंथ जे मायनींग पिठाचें उदक आयलें आमकां, त्या भायर मदीं 2-3 फावटी पावस पडलो. ताका लागून इट इज रेज बाय अनदर 1.25 मिटर्स. इवन बंधारा सोडले. हय, बंधाराकी सोडले. बंधारा अजुनूय तांचे फील केल्ले आसा. आतां आनी एक म्हयनोभर सुद्दां आमकां तशें कांयच इश्यू येवचो ना. आनी मायनींग पिठान तशें पळोवपाक गेले जाल्यार खूब उदक आसा. सो एज रॉ वॉटर जर कन्सर्न केलें जाल्यार वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम विथ रॉ वॉटर. आनी युजल आमचें पंपींग नेहमीच चालू आसता. कितले पंपींग करता तुमी डेली? 143 प्लस 10 153 MLD आमच्याकडे पंपींग जाता. तिसवाडी आणि पोंडा डेलीचे MLD म्हणजे मिलियन लिटर्स पर डे. 153 मिलियन लिटर्स पर डे कॅपॅसिटी ऑफ द प्लांट. आनी समजा जर तांकां लोकांक जर खंय दिसलें पायपलायन फुटल्या जाल्यार इमिजिएटली आमचो तो हेल्पलायन नंबर आसा ताजेर कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आतां एप सुद्दां आयला तातूंतय कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आनी ते जर कळ्ळें न्ही आमच्या लोकांक जाल्यार ते इमिजिएटली रिपेरी करपाक शकता.
ताका लागून लोकांनी जितले कमीत कमी वापर करून आपल्याक जाय तितलो वापर करून आनी समजा खंय लिकेज आसा जाल्यार तें आमकां सांगचें आमच्या हेल्पलायन नंबराचेर किंवा एपाचेर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय जनता पार्टी उदरगतीच्या नांवान कमिशन खाता. कमिशना खातीर सैम इबाडपाचें काम तांणी केलां अशें म्हणत काँग्रेसीन भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. तशेंच पिकी पिकी लायटीचो मंत्री म्हणत वीज मंत्री आनी वीज खात्याक तांणी उजरावन काडले. जे पर्यावरण आसा, जे दोंगरांनी आमचे जीव जंतू वनस्पती जनावरां आसा तेंचे रक्षण करपाची जबाबदारी, सैम राखपाची जबाबदारी काँग्रेस घेतली. आता कर्नाटक सरकाराचोय उल्लेख त्या मंत्र्यान केलो. कर्नाटक थंयसर काँग्रेस सरकार आसा. सो कर्नाटकांतल्या काँग्रेस सरकारान जे वन क्षेत्र आसा तें दुसरे कडेन वळोवपाक आक्षेप घेतलेलो आसा, परमिशन दिवंक ना. आनी जेका लागून हो तानमार प्रोजेक्ट थंय होल्डार पडला. आता कर्नाटक काँग्रेस सरकारान हे अशें कित्याक पावल उबारले की काँग्रेस सदांच जीव जंतू, सैम, पर्यावरण, सैमाची प्रणाली हे सगळें सुरक्षीत दवरपाक काम करता आनी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारान हो बरो वावर केल्लो आसा. काँग्रेस सदांच उदरगती बरोबर सैमाचे जे बॅलन्स आसा, संतुलन आसा तें सांबाळपाचें काम करता. सदांच काँग्रेस पार्टीन सैम वांटोवपाचें, लोकांचें आयकपाचें, लोकांचे फुडले पिळगी खातीर कितें बरें आनी कितें वायट हें चिंतपाचें काम सदांच काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा. तो दुसरे वाटेन भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा तें उदरगतीच्या नांवार कमिशन आनी कमिशना खातीर ते सैम, पर्यावरण हेचो विनाश करपाचें काम आयज पासून तेंच्यांनी केल्लें आसा. खंयच्या सरकारचें एक विजन आसपाक जाय, सरकारचें एक मिशन आसपाक जाय. तें विजन आनी मिशन लोकां खातीर आसपाक जाय. पण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, खास करून गोंयचें सरकार, हें भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांतलें सरकार, तेंचें मिशन टोटल कमिशन. आमी हे परत परत सांगता आनी परत परत आमी प्रूव केला. जायतीं उदाहरणां आहा, आतां ज्वलंत उदाहरणां आसा, पण त्या विशयाचेर न वयता फक्त वीज आनी वीज खातें आनी पिकी पिकी लायटीचो मंत्री हेचेरूच आयची पत्रकार परिशद जावन आसा. पुराय देशान बदल जावपाचो आसा आनी हेची जाण मंत्र्याक जाल्या. आनी त्याच खातीर हो लायटीचो मंत्री आयज भाशा करता पर्यायी वेवस्था. आनी पर्यायी वेवस्था वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान लायट हाडून कोलवाळे पर्यंत घेवन थंयसर साधन सुविधा आसा थंयसून शेल्डे वीज केंद्रा कडेन पावोवपाची ही पर्यायी वेवस्थाची भाशा करता. सो आमी मागणी करता ह्या सरकारा कडेन की तुज्या खात्यान चलपी भ्रश्टाचार, तुज्या खात्यान चलपी सब स्टँडर्ड जें सामान खरेदी जाता, तुज्या खात्यान जी आमच्या सामान्य जनतेचेर आनी तुज्या स्टाफांक मरपाची पाळी येता तेचेर उपाय येवजण कर. जे 12,000 कोटी खर्च जाल्या तेचो हिशोब जनतेक दी. 1,400 कोटींचो वसुली केन्ना जातली ही गोंयच्या जनतेक सांग आनी ती वसुली करपाचें आश्वासन गोंयकारांक दी. आमी मागणी करता की गोंय सरकारान जो लायटीचो मंत्री आसा तेणी आपणाची जबाबदारी पार पाडची. वगीच 1962 नंतर कांयच जालें ना. 1962 नंतर तुज्याच MGPचें सरकार आसलें, तेंकांय तूं दोश दिता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी.
अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान पाडी स्पोर्ट्स क्लबाक 3-0 गोल फरकान हारयलो. 9 अ साइड फुटबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलात अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार खेळ. दोनूय पंगड आक्रमकरित्या खेळटाले. तांकां समान संद मेळ्ळी. पूण पाडी स्पोर्ट्स क्लबान आपल्या वाटेर येवपी चड संद वाया घाली आनी अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान संद वापरून ऑलराया वरवीं पयलो गोल केलो आनी अर्दा वेळार 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या सत्रात अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान निक्सन आनी स्टीवन हांच्या वरवीं आनीक 2 गोल केले. मेल्विन मास्करेनसान अक्षयच्या स्टीवन फेर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब भेटयलो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आयएमडीन येल्लो अलर्टाची शिटकावणी शुक्रार मेरेन वाडयल्या. गडगड, खर वारे आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. बिरेस्ताराई सांज वेळार व्हड प्रमाणात पावस पडपाची अपेक्षा आसा. आयएमडी म्हणटा गडगड, वीज आनी खर वारे गळटले. देखून लोकांनी जतनाय घेवची. तापमान 34 आनी 39 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. रातच्या वेळार थंडाय जाणवतली. उणे तापमान 27 डिग्री सेल्सियसा भोवतणी रावपाची अपेक्षा आसा. आयएमडीन 24 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गडगड, खर वारे गळपाची शक्यताय. 28 तारखे मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. बेरेस्तारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.